प्रितीच्या भयणी भावांनो, आज पवित्र सभा दोबाजीक परब समोरपता बाग्योत आंकवार मारयेचो निश्कोडूंक गर्भ संभव आनी हे परबे सोमयार आयच्या सेवा धर्माचो विशय वचात देवाच्या उतरा प्रमाणे जिविताचो प्रचार करात. हिल्डा म्हणलेलें एक तरणाटें आवय बापायची एकलूच धूव बॉम्बेतान गोंयांत सुटयेक आयलोली आनी सुटयो सोंपल्या उपरांत गाडयेची ट्रेनीचेर वचूंक भायर सरली. घरांतली भायर सरून सुमार 2-3 मिनिटांची वाट चल्ल्या उपरांत धुयेन आपल्या आवय बापायक म्हणलें, मामी हांव रोखडीच परत घरा वचून येता. आनी अशें म्हणून आवय बापाय मनांतल्यान मातसो धुयेचेर तिडलो, पूण कांयच म्हणूंक ना, कित्याक गाडयेचो रेल्वेचो टायम जातालो. हें चेडूं घरा गेलें, दार उगडलें, देवाचें उतर जे भाशेन सदांच वाचतालें त्या दिसाक तें वाचूंक विसरलें आनी देवाचें उतर आपल्या जिवितांत वाचलें आनी देवाचो आदार आनी सायबीण मांयचो आदार मागून भायर सरलें. येता म्हणसर मातसो उशीर जालो आनी ती रेलगाडयेचे स्टेशनाचेर पावता म्हणल्यार ट्रेन गेली. आनी ट्रेन गेली म्हूण आवय बापूय ओदिकूच चेडवाचेर तिडलो, तुका लागून आमची ट्रेन गेली, ट्रेनीक आमी तिकेट काडलेले पयशे गेले, आमी मुंबय वचपाची आसली ती उरली. आनी भाशेन सबार तोरेनी आवय बापूय धुवेक उलोवंक लागलो. चेडूं मोन्यांनी ओगेंच आसलें, आवय बापायची उतरां सोंसून घेतालें आनी कांयच उपाय ना जावन परत घरा गेली. चिंतून आमी मेवता तेन्ना तिकेट काडून परत बॉम्बे येतली. दुसऱ्या दिसाक पेपर उकडून पडे जाल्यार जे ट्रेनीक बसून ती बॉम्बे वचपाची आसली ते ट्रेनीक ओपसोयेक एक्सिडेंट जाता आनी जायतो लोक मरता आनी जायतीं जाणां जोखमी जातात. आनी तेन्ना आवय बापूय धुयेक म्हणटा, बाय आमी चुकलीं, तुका आमी वायट शब्दांनी पाचारलें, तुका लागून आमकां लेट जाता हे भाशेन तुका आमी जाय तें उलयलें, पूण आज तुकाच लागून ह्या ओपसोयकांतली आमी वाटोवली. आनी तेन्ना भुरगें म्हणूंक लागलें, मामी हांव घरा परत गेलां जाल्यार सदांचे भाशेन हांवें देवाचें उतर वाचूंक नासलें, हांव विसरलें आमच्या तयारीच्या कामाक लागून. त्या खातीर हांव परत घरा गेलें, देवाचें उतर वाचलें आनीक हांव तुमच्या सांगाता आयलें. आनी हे घोडणे वरवीं घोडी देवानूच आमकां राखली, सांबाळली म्हणून ती देवाक आर्गां दिवंक लागली. भयणी भावांनो, ही एक घोडी घोडणी वो एक काणी, पूण आमकां संदेश पाठयता. आनी तो संदेश म्हणल्यार ह्या तरणाट्यान आपल्या जिवितांत देवाच्या उतरा वरवीं आपल्या आवय बापायकूच प्रचार केलो. देवाचें उतर कितलें ओकोंड, देवाचें उतर आमकां राखता, सांबाळटा. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियत जाल्यार बापाची आमी खुशी करता. आज पवित्र सभा जेन्ना सायबीण मांयची आंकवार मरयेचो गर्भ निश्कोडून गर्भ संभोवता ही परब संभोवतना आमच्या पाप साहेबान पिओ पाप साहेबान नव्यान 1854 वर्साक एक सोद परगोट केलें आनी तें अशें इनफेलिबिलीस देवूस म्हणजे वर्णन करूंक जायना तसलो देव, वर्णन करूंक जाय नासलोलो देव. ही सायबीण मांयची परब जल्माक आयली आनी 4 वर्सां उपरांत मार्चाचे 25 1858 वर्साक सायबीण मांय फ्रांस देशांत लुड्स गांवांत बेर्नादेत हाका दिश्टी पडली आनी अशें म्हणलें, हांव ती पातका विणे सांभोवलोली तुमची आवय.
भयणी भावांनो, पाप साहेबान ताका इस्फूर्ती मेळून ही सायबीण मांयची परब हें व्हडलें बाग व्हडलें देणें ताणें पुरकोट केलें आनी आज मेरेन ही सायबीण मांयची परब आमी समोर ओंपता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आदाम आनी एवेची खबर. ही घडी आमी जायते फावटी आयकल्या आदाम एवेची खबर. जेन्ना देवान तांकां रोचली, एकामेकाक सांगात दिलो, ओरोण्यांत घातली आनी सांगलें सगलें खायात, जियात, पियात, पूण एकाच झाडाचें फळ खायनाकात. आनी जेन्ना हें फळ खायलें तेन्ना कळून आयलें ती विंगडी आसली म्हूण. आनी ती आपली कूड लिपयताली. देव म्हणटा तुमी कितें केलें? आनी तेन्ना एव म्हणटा सोरपान म्हाका नाडली, आदाम म्हणटा आपले बायलेन नाडली, आनी भाशेन एकामेकाचेर हें फातोक ती घालताली. आपणाची चूक आपूण चुकला हें ओडकून घेवंक ना, पूण आपस्वार्थीपणान आपणा खरेंच देवा सारकी आमी जातोली ही आस धरून हें फळ खालें आनी पातोक ह्या संवसारांत आयलें. पूण हें पातोक काडून उडोवंक देवाची विचित्र मांदावड, आनी ती म्हणल्यार आंकवार मोरे सोबें. तिका कसलेंच पातोक नासतना जल्माक हाडली आनीक तिणें आमकां पूत दिलो जेजू क्रिस्त. म्हणटूच मारिया जावन आसा नव्या कोरांत एक नवी इवा आनीक जेजू जावन आसा नवो आदाम. मारये वरवीं आनी पुता वरवीं आमकां परत फातकांतली देवान सोडयली आनी खरेंच सोडयली. तो दुसऱ्या वाचपांत भाग्योन पावलो एफेसकारांक बरयलेले चिठींत म्हणटा संवसार रचचे आदीं देवान क्रिस्ता सोबें हे विचून काडलेली पोरजां, आमी विचून काडलेली पोरजां आपल्या पुताक कुर्सार मरून ही सोडवण आमकां फावो केली आनी आज खरेंच आमकां सोडवण फावो जाली. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी जाणा परत परत हे शुभ वर्तमान घडी आमी वाचलां, आयकलां. अदीक करून नातालाच्या काळार देव एक विचित्रपणी सायबीण मांयक विचून काडटा. देवाच्या पुताची आवय जावं आनी हेच खातीर सायबीण मांय तिका कसलेंच पातोक नासतना जल्माक हाडलेली. कित्याक देवाची येवजण आसली. ही आंकवार वरवीं हांव संवसाराच्या सोडवणदाराक म्हज्या पुताक संवसारांत धाडटलो आनी होच पूत मनशा कुळाचे सोडवणी खातीर ह्या संवसारांत येवन जायते कोस सोंसतलो, देवाचें उतर परगडटलो, उचोरया मिलाग्री करतलो, शेकी कोश्टवतलो, कुर्सार मरून आमकां जैतिवंत करतलो. आनी हेंच देवाच्या पुतान जेजून केलें. पूण जेन्ना देवान सायबीण मांयक विचून काडली, सायबीण मांय घुस्पली. हें कसलें अजाप. आनी तेन्ना बोडव्यान सांगलें ही देवाची येवजण, देवाची खुशी. आनी सायबीण मांय कांयच म्हणून नासतना सगल्या सादेपणान सगली काल्तिकायेन म्हणटा ही आसा हांव देवाची चाकोर जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरा पोरमणें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी 3 वस्तूंचेर नियाळ करुया. पयली, मारिया देवाच्या उतराक होयकार दिलो. तेणें देवाचें उतर आपल्या जिवितांत पाळलें. देवाचें उतर वय म्हणून तिच्या कुसब्यांत रीग घेतली. हे देवाच्या उतराक तेणें मान दिलो. देवाच्या उतराक ती कालती रावली आनी ह्या देवाच्या उतरा वरवीं तिचें सोबें सुफोड पीक आमकां मेळ्ळी. हेंच देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी वाचता काय? घडी वाचलां आसतलें, पूण तें जिवितांत पाळलां काय? हें देवाचें उतर आमी झेल्यात काय? भयणी भावांनो, देवाचें उतर आमी जाणा एक तोरसादी सारकें दोनाय वाटेन पाजलोलें. तें केन्ना आमच्या काळजांत रोमता, केन्ना तें आमचे जिवितांत भितर सरून बदलणी करता. आनी देवाचें उतर केन्ना आमकां आमचें जिवीत बदलून देवाशी हाडटा तें आमी नोकळो.
ते खातीर देवाचें उतर वाचल्यारूच पुरो ना. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आपणावया, देवाचें उतर आमच्या जिवितांत घालुया आनी ह्या देवाच्या उतराचो प्रचार करूंक आमकां आदार मागुया. दुसरे सुवातेर मारिया भावार्थाचो आनी मागण्याचो नमुनो. भावार्थाची आवय ती सादी जिवीत जेल्ली आवय ती. जेन्ना हे भिजमीत तिचे सोवें बडव्या वरवीं देवान तिका परगोट केलें, ती भियेली. पूण तरी आसतना भावार्थान तिणें सोत मारलें. ही देवाची येवजण, देवाची खुशी. तिच्यान सोंपेपणी म्हणूंक जातालें, ना म्हाका भुरग्याक जल्माक हाडपाक नाका, म्हजें नांव पिड्यार जातालें. पूण ना, खालतीकायन ही देवाची येवजणेक ह्या भिस्मिताक तिणें होयकार दिलो, भावार्थान होयकार दिलो. दुसरे सुवातेर ती मागण्याची माय आसली. मागण्या वरवीं देवानूच तिका कुरपा दिली देवाच्या उतराक होयकार म्हणून. आनी अशें करून ती भावार्थान जियेल्ली वस्तोरी, मागण्याची वस्तोरी आमकांय भावार्थान जेवंक आनी मागणेची मनशां करूंक आपयता. पूण आज आमी बारीकसाणें पळयत जाल्यार आमच्या दुखाच्या वेळार, कश्टांच्या वेळार, आडकुडीच्या वेळार घोडी भावार्थ हालता. आमचेर पिडा आयल्या, घरांत ओद्रुश्ट आयला आनी भाशेन आमी देवाचेर शीण करता, सायबीण मांयचेर शीण करता. देव आसा जाल्यार ह्या देवान कित्याक धाडला? सायबीण मांय कित्याक म्हजें मागणें आयकना? देवाच्या उतराचो आमी प्रचार करचे सुवातेर आमी देवाचेर शीण करता. भयणी भावांनो, जावं पातकी जावं वायटो बी देव आमकां केन्नाच सांडिना. पातक्या खातीरूच देवान आपल्या पुताक जेजूक ह्या संवसारांत धाडलो. तर आमी भावार्थान जेतना मागण्याची मनशां जावंक वावरुया. आज कितलीं जाणां म्हणटात, फादर वेळ खंय आसा मागणें करूंक, पूण आमकां वेळ आसा मोबायलाचेर खेळूंक, टीव्हीचेर टीव्ही पळोवंक, दुसऱ्या वस्तूंनी मिसोड जावंक, पूण मागण्याक वेळ ना, तेर्साक वेळ ना. कितले पावटी आमच्या घराब्यांनी तेच करनात. कितले कुटुंब, जायते कुटुंब, जेन्ना भुरगे आमकां मेळटात, बाबरे तूं घरांत मामी डॅडी तेच करता, केन्नाय करता, केन्नाय कित्याक जेवना आमी? 3-4 पावटी जेयताय दिसाक, पूण टेस्ट केन्नाय. देव सोजमोता आमकां. भयणी भावांनो, देव सोजमोता, पूण मागण्या वरवीं आमी देवाच्या संबंदांत जेता, मागण्या वरवीं आमी देवाक प्रचार करता. तर आमी मागण्याची आनी भावार्थाची मनशां जावंक वावरुया. दूख येता, आदोड येता, तीर भावार्थ आमी दवरुया. देव आमकां केन्ना सांडिना, सोडिना. आनी तिसरे सुवातेर मारिया निर्मोळपणाची वस्तोरी. ती नितोड निर्मोळ जेली आनी देवाचो गूट तिचे सोवे आसलो म्हूण देवान पातका विणे तिका गर्भ संभोवली, जल्माक हाडली. आमी आमचें जिवीत देवान दिल्लें देणें कितलें नितळकायेन निर्मळपणान आमी जेता काय. जेन्ना आदाम आनी एवेक देवान रोचली आनी ओरोण्यांत घातली, ती बिंगडी आसली म्हूण तांकां खबरूच नासली. पूण जेन्ना तिणें पातोक आदारलें तेन्ना तांकां गोमून आयली आमी बिंगडी आसात. झाडाची पानां काडून आपली कूड लेटोवंक सोदतात. देवान म्हणलें खोड बी खालें आनी मागीर आमी जाणां. इवान सोडपाचेर घातलें, आदामान आपले गोरकांची हिवेचेर घातलें आनी भाशेन एकामेकाचेर घालता आमी. हेच भाशेन भयणी भावांनो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत ह्या निर्मळपणाचेर नियाड करतना मिसांत आमी कसलीं आंगोस्त्रां घालून येता काय. आतांची मॉडल फॅशन हांव म्हणना, आय एम नॉट एगेन्स्ट द फॅशन. फॅशन करपाक ही रीत मर्याद आसता. कितलीं भाव भयणां, कितलीं ओदी तरणाटी न्हेसतना आपली कूड दाखयतात. मिसांत हे भाशेन वांटो घेतात. अशें करून आमचेंच निर्मळपण आमी ओगडायता. कितलीं भाव भयणां पोजडी पिक्चरां पळोवन आपलें मन आनी आपलें काळीज निर्मळपण ओगडायतात. कितलीं आमची भाव भयणी असले वायट स्वभावाचें जिवीत जिवन आपलें निर्मळपण ओगडायतात. आज जेन्ना आमकां सायबीण मांय देख दवरता हे निर्मळपणाची,
आमी देवान दिल्ली ग्रेसकाय हे निर्मळपण सांबाळुया, जिवंक वावरुया. ओस्कोत आमी पडटली, काला पडटली, पूण त्याच पवित्र आत्म्या उदेशी ह्या सैतानाक आमी नाश करून, सैतानाच्यो ताळण्यो आमी पयस करून आमच्या जिवितांत आमी नितळ निर्मळ जिवुया आनी आमची उतरांय आनी आमच्यो खोर्न्योय नितळ निर्मळ जावं दी. तो प्रितीच्या भयणी भावांनो, खेरीत भाशेन भाग्यवंत फ्रांसीस सावेरान आपल्या जिवितांत देवाच्या उतराचो प्रचार केलो. आपलें घोर-दार सोडून इस्पायनाक सावन गोंयांत आयलो. हें देवाचें उतर ताणें परगटलें, देवाचें उतर तो जियेलो आनी ह्या देवाच्या उतराचो ताणें बरो प्रचार करून आज आमच्या गोंयांत आमकां हो भावार्थ दिलो, आमकां हें देवाचें उतर दिलें, आमकां मागण्याची मनशां ताणें केलीं. आज आमी धांवून धांवून ताच्या पांयशी येता जाल्यार ताची इल्लीशी तरी आमी शिकवण घेवया. जे भाशेन तो देवाचें उतर परगटूंक गोंयांत आयलो, हेंच देवाचें उतराक आमी मान दिवया, देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आपणावया. देवाच्या उतरा वरवीं देवाची खुशी आमच्या जिवितांत कितें तें ओडकून घेवन देवाचें उतर वेव्हारांत घालुया आनी दुसऱ्यांकूय देवाचें उतर जिवंक आमचे देखी वरवीं शिकोवया. हें ताणें आपल्या जिवितांत पाळलें आनी आमकांय शिकयलें आनी आमच्यान तें करूंक जाता. तो भाग्यवंत फ्रांसाची मोजत मागून ह्या देवाचें उतर जिवन प्रचार करूंक आमी वावरतना एक साबीणमाय जी आमचे खातीर देवान तिका विचून काडली, देवाच्या पुताची आवय जावं, तेच साबीणमायक फुडें घालून आमकां कृपा हे मिसांत मागुया. आमचें जिवीत देवाच्या उतरान विणलोलें आनी हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांतल्यान, खोर्न्यांतल्यान परगट करूंक, प्रचार करूंक कृपा मागुया.